आमगेले भारतीय संस्कृतीन भितरी हळदीक कंडापटे महत्व आसा. आमी खावचे म्हळ्यार आमगेल्या आहारां भितरी हळद कितली इम्पॉर्टंट की तितलेची आमी करचे धार्मीक विधी विधानां भितरी आमी यूज करचे कुंकुमा तेवे हेच हळदीन करचे. तशी प्रती एक पुजेन तूं आमी हळद जो कुंकुमा उपयोग करताची. असले इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले हळदी कसल्याक आमगेले घरकडे तयार करून जे म्हणलेले एक म्हगेले एक मनांत आयले तशें हांव एक 10-15 वर्स देखून हें हळदी करतास. हाजे बगे एक कशें करचें हें म्हळ्यार जेवची विधान कशी हाजी प्रोसेसींग कशी म्हळ्यार एक व्हिडिओ करून हांगा घाला. असले व्हिडिओजाक तुमी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची. हे पळय जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर एक 4-5 म्हयने आमगेले टॅरेसारी अशी बरी हळदी झाड आसता. ते पळोवच्याक एक चंदाय विंगड मात न्हय हे म्हयने हे 4 म्हयन्यांतू आमगेले परबो पुरा येवचे टायम हे नागरपंचमी, सुत्ता पुन्नव, तशीच चवथी प्रत्येक आमकां हळदी पान जावूका आमी प्रत्येकाक पातोळी करताची. तशें ते ऑक्टोबर नंतर ते झाडाचे चिके चिके हळदू जेवच्या सूर जाता. तशें नोव्हेंबर तांय सादारण आसता ते. डिसेंबर नंतर आमी ताका उदक घालची बंद करताची. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी म्हळ्यार एक 1.5 म्हयनो ताका रेस्ट शेडा दवरताची. तेन्ना पळय अशी पुरा सुकून येता. ते हळदी कांद्याचे कंप्लीट बेळवणीक तेन्ना जावन आसता. ते दव पडतना ते शिंया टायमारी 2-2.5 म्हयने ताका शेडा दवरून ताजी बेळवणीक पुर्ती जेवच्या सोडताची. ते टायमार ताका उदक घालचें ना. फेब्रुवारी भितरी शिवरात्री टायमारी आमी ताजें हार्वेस्टींग करचें. त्या टायमार ते पळय गेड्डे कंप्लीट बेळवणीक जावन आसता. जुनो हळद मेळटा आमकां तेन्ना सादारण एक बॅगान सुकून 1 किलो दुखून 1.5 किलो ताईं हळद मेळटा. ते एक सादारण लायक बेळे म्हूण येता. कितूतूल होड आस पळयाची हळदी कांदो आमी हाका कसलेय केमिकल आनी कसले यूज करनाची मात्र न्हय. ताजे बॅग आमी फस्ट रेडी करतना आमी ताका फस्ट शेणा पिट्टी मिक्स करता ताजे मिक्सचराक. ते मात्र आमी घालच्याका मॅन्युअर म्हळ्यार वरल्यार मागीर ताजी सगळेची पावसाळी भितरी ताजी ग्रोथ आसा देखून ताका उदक घालचें पडना. खंय पावस उण आसल्यार सप्टेंबर नंतर एक 2 म्हयने थोडे उदक घालचें पडटा. वरल्यार ताजी फुल्ल बेळवणीक जून, जुलय, ऑगस्टांत न्हय जाता देखून उदक घालचें टायम पडना. तितलें सुलभ आसा हळदीचें कृशी करचें विधान. आतां तें हार्वेस्टींग करतना आतां आमकां पुरा बॅगान सुकून अशें पळय हळदी पुरा पापूण काण घेताचे आमी. हें हार्वेस्टींग करतना हांव एक हेल्पर आपयतां. आमी 2 जण कुडसून हें पुरा हळदीचें पुरा बॅग काण ताजे पुरा तांतूल हळदी मांडे काडचें काम करताची. सादारण 50 दुखून 60 बॅगां भितरी हांव हळदी वयता आमगेले घरकडे. अशें आमी पुराय हळदी काण घेवन एकडे राश घालताची. आनी हाजें हें आतां पळय विंगड सुचें म्हळ्यार पळय ते सायडा मदेन ती एक मदर रूट म्हळ्यार ताजें मेन नेक्स्ट आमी येवचें कृशी करचें ते बल्ब मदें आसता पळय ताका सायडा सुकून अशी बरी येवन आसता पळय ते मदेन ते दिसता हे सायडा सुकून आयिल्लें ही पुरा हळदी. हेवय वयल्यार नेक्स्ट आमगेले हळदी करूं जाता. हें मेन मदर रूट म्हणटाची. हें आमी नेक्स्ट आमी येवचें यूज करचें. हें आमी चंदुकोन काण दवरका फेब्रुवारी म्हयन्या भितरी. तें कशें करचें काण दवरचें म्हूण हांव सांगता. आतां पळय आमी हळद पुराय तुले सायडा आयिल्ले ते हळदी मांडे पुराय काणू विंगड सुचें आनी ताजी मदर रूट म्हळ्यार हळदी बियाळां म्हूण म्हणटाचें आमचे गेल्यान तें आमी विंगडसून दवरचें. हळद विंगड करची म्हळ्यार हळदी ते पळय सायडा सांगलें तुमकां ते हळदी आयल्या पळय ते हळदी त्या वयल्यार जाता ताकाय हळदी झाड जाता. बट ते मध्येच हळदी बियाळ वयल्यार स्ट्रॉंग झाड मेळटा. हळद हळद जाता नेक्स्ट इयर जातना ती सन्न सन्न कुडकी वयल्यार चिके सन्न सन्न जाता हळदी जेवचें बट हळदी जाता. अशें आमी पुरा विंगडसून हें पुरा क्लीन करून घेवचें. क्लीन करून घेतरी मागीर आमी हळदी मांडे म्हळ्यार सायडा सुकून येयले ते हळदी पुराय आसा ते पुरा धुवन घेवचें आसा. ते क्लीन करून धुवका ना जाल्यार नेक्स्ट आमी हळदी पिट्टी करून हाडटना तातूंत भितर रॅम येवचे चान्सीस आसा. ते देखून 5-6 उदक काण ब्रश घालून धुवका ते. आतां पळय आमी ओट्ट करून दवरलेले मदर रूट ते आतां मदर रूट पळय हांव कशें करता म्हळ्यार ते मदर रूट पुराय एक कॅनांत की एक बॅगांत की एक घोणींत की खंयच्यान तूं जाता घाल घेवचें. घालून जातरी ताजे वयर थोडी माती घालची. माती घालून ताजे वयर पाल्लू घालून सोडच्यो. पाल्लू घालून वत्ता दवरचें न्हय ते शेडाक म्हळ्यार टॅरेसा शेडा की नाजाल्यार खंयचे रुक्का पंदा की पळय ती मातये भितर हांव घाला ते हळदी कांदो घालून पाल्लू घालून दवरून सोडचें. ताका उदक आनी घालूनच ते आसता. मागीर आमी मेहनत करचें ताजें काम. आतां आमी हें पळय आतां ते सायडा आशिल्ली हळदी पुराय 5-6 उदक काणू
क्लीन करून धुवून घेवचे, धुवून उद्दान इस्तत दवरचे. आनी आसचे हाजे प्रोसेसींग म्हळ्यार हळदी पिट्टी कोरका जाल्यार हाका थोडें काम आसा. हे आतां फस्ट धुवून घेतिल्ले हळदी 2-3 दिवस लागता ते इतले हळदी शिनून घेवचे आसा. ते खातीर आमी एक व्हड हांव घाल्यार धुल्लेले हळदी पातलान सोडचे. हे आतां 45 किलो हळद आसा, हे इतले शिनून घेवचे आसा. हे पातळ स्लायस करून शिंदूचे. आमी तो 2 नमुने करताची, शिजोवनूय करताची न्हय अशीची हरवी येता आमी अशी शिंदून सुकोवनूय करताची. 2 नमुने कोर येता, दोनी तप्पू न्हय. हांव लास्ट इयर आनी पुरो शिजोवन करता आशिल्ली. ह्या वर्सा हांवें डायरेक्ट अशी शिंदून केला. कसले दोनी काय कसले तोंदर ना. आतां हे हळदी भितर कितली इम्पॉर्टन्स कसला म्हळ्यार आमचो कुरकुमीन म्हळ्यार एक केमिकल म्हळ्यार नॅचरल जावन आसता ते आमगेल्या हेल्थाक भारी चांग. तावळ आमी शिजोवन केल्यार थोडे % कुरकुमीन आमकां लॉस जाता. हे हांव शिजोवन केलेले प्रोसेसाचे फोटोज आसा थोडे चांग घालता. एक व्हड तांब्या कटर की नातल्या व्हड दाट आयदनां भितर ही हळदी धुवन क्लीन केलेली हळदी घालची आनी एक 5-6 मिनीट भितर ते काड्डी घाल्यार कळटा. मोव जाल्यार कुकरांत आनी शिजोवत न्हय. मागीर ते स्लायस करून वत्ता घालचे. ना जाल्यार धुवन क्लीन करून थंय कट करून वत्ता घालचे शिजोवचे गतीना. खंयचे करी येता मागीर सपूर स्लायस करून मात्र दोनी जाल्यार वत्ताक 8 दिवस सुकोवका. ते खातीर हे फेब्रुवारीन करचे म्हळ्यार माघां भितर मोड आनी पुरो येना तशी मस्त पावस आनी आसना. त्या टायमार आमकां हे हळदी काम करचेची फेब्रुवारी कसला म्हळ्यार वत 108 दिवस वत मेळचे खातीर फेब्रुवारी तें काम करचें. हे वत्ताक लायक सुकून चिप्स शिजता. आमी कारात्याचे कचऱ्यांनी वत्ता सुकयता पळयाची तितले लायक जाता. मागीर पळय हें आतां रेडी जालां हांगा म्हगेले हें शिनून घालेले वत्ता घालेले पळयाची कितले कुरकुरी मेळटा. शाताना पळय खळखळी जाता म्हणटा पळय तशें जाता. मागीर हे मिल्ला व्हरून पिट्टी करून हाडचे. मिक्सरान पिट्टी केल्यार इतले न्हय मेळना. मिल्लांतू व्हरका मेळ्ळे मिल्ला व्हरून हाजे ते हळद पिट्टी करचेची सेपरेट मशीन आसचे मिल्ल आसता. फस्ट तांगेले निमगुका ना जाल्यार कोळंब्या पिट्टी मिरसांगे पिट्टी केल्ले मशिनांत घाल्यार ते पुरांत मिक्स जाता. आमकां पुजेक देवाक आनी दिवचें जायना. हीच हळदी पिट्टी यूज करून आमी कुंकूम करचें. आमी हांगा करताचे कुंकूम ताजे व्हिडिओ हांव आनीक पंत करून घालता. हळदी कुंकूम हांव खंयचे कमर्शियल करना, म्हगेले पर्सनल यूज मात्र करचें हांवें. तशी ही पळय हळद हांव तावळ सांगलें सुकोवका म्हणून. ही सुकोवन जेतना तशीच मागीर पिट्टी करून हाडतना पुरो आमकां 40 किलो हळदी सुकोवन पिट्टी करून फायनल आमकां मेळतना बरी 4 किलो हळदी पिट्टी मेळची. आतां आमी काण दवरलेली हळदी पळयाची ती आतां हांवें मे म्हयनो म्हणटना अशी बॅग रेडी करून शेणा पिट्टी रेंव माती पुराय घालेली बॅग रेडी करून तांतू घालता. जून फस्ट विकांतू फस्ट पावस येता आनी हे किरलोन पळय सन्न झाड जाता. मागीर आमगेले हांव तावळ दाखयल्या वरी हळदीचे व्हड झाड जावन ओपास आमगे ते हळद जावचे स्टार्ट जाता. हे आमगेले हळदीचे एक स्टोरी. तुमकां व्हिडिओ इश्ट जालो म्हण जाल्यार तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरू नकाची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.